सांगता, जेन्ना आमी कोवीड पॅन्डेमीक जालें आनी कोवीड पॅन्डेमीक जेन्ना जालें तेन्ना आमच्यो बसी रस्त्यार हाडप आमकां खूब डिफिकल्ट जालें. थोड्यो बसी आमगेल्यो चलताल्यो कमी प्रमाणांत आनी सरकाराक आमचो एक डिमांड आसलो की सर आमच्यो ह्यो बसी तूं कदंबाच्या अंडर घे आनी आमकां खंय तरी एक हेल्प कर म्हणून. तें आयकून घेवन सीमान आमकां एक स्कीम तयार केली, ती म्हणल्यार म्हाजी बस पायलट प्रोजेक्ट, आनी आमच्यो बसी कदंबाच्या तांत्यान जॉयंट केली आनी ही स्कीम चालीक लागली 17 ऑगस्ट 2023 आनी 2023 जेन्ना ही स्कीम चालू जाली तेन्ना सरकारान म्हणलें की बाकीच्याय बस ओनरांनी हितून जॉयंट जावचें. आतां किलोमिटर कसो आसलो की पर किलोमिटर 34 रुपीज आनी आमचे कांय डिफिकल्टीज आसल्यो त्यो आमी मंत्रालयान सरकारा फुड्यान बसून त्यो आमी 10 जुलयाक सॉल्व केल्यो आनी सरकारान आमचे सगळे मागणे मान्य केल्यो आनी त्या प्रमाणे आमी 17 ऑगस्ट 2023 ह्यो बसी चालू केल्यो आनी आयज जवळ जवळ 20 म्हयने आमकां कंप्लीट जाता ह्या पिरियडाक. आनी सडनली आयज खंय तरी एक नॉर्थाचो बस ओनर एक लिडर म्हणटा की ही स्कीम तूं टोटल बंद कर आनी आमकां 3 रुपयांनी ही स्कीम दी. आतां आमचें म्हणणें कशें आसा, 3 रुपया जर फाल्यां केले जाल्यार आमकां तें परवडपाचें ना. कित्याक आमी हो काणकोण टू मडगांव जो रूट आसा तो कदंबा, ST आनी प्रायवेट तीन ऑपरेटर्स आमी क्लशात चलतात आनी हे क्लशात चलता आसतना आमकां पॅसेंजर मेळोवपा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता जावं डिफिकल्टी जाता. तेन्ना ही सरकारान जी स्कीम केला ती आमकां मान्य आसा. एक्चुली ही स्कीम कशी आसा, 34 रुपीज पर किलोमिटर हें आमकां नो प्रॉफीट नो लॉस, तरी पूण आमी मान्य केला कित्याक आमचो खंय तरी धंदो चालू उरपा जाय ह्या तत्वाचेर. आनी आयज सरकारूय म्हणटा की कांय ऑपोजिशन लिडर आहात तुमचे ऑपोजिशन जे आमचे नॉर्थाचो जो लिडर आसा त्या सायडीचो बस ओनर तो म्हणटा स्कीम टोटल स्क्रॅप कर आनी न्यू स्कीम कर 3 रुपया. आमी ताका कितें म्हणटा, तूं ह्या स्किमीन जॉयंट जाव, जरी तर तुका जॉयंट जावपाचें ना तूं स्कीम बंद कर म्हणनाका ना. तो म्हणटा आपल्याक 3 रुपया दी. ओके, तुका 3 रुपया मान्य आसा जाल्यार तूं 3 रुपया घे, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ही आमकां एक सरकाराक आमची एक विनंती आसा कळकळीची की ही स्कीम तुवें अशीच आमची चालू दवरची आनी ती रेगुलरायज करची आनीक अशें आमचें हें फुडें व्हरचें. ही स्कीम बंद केल्यार चडांत चड फटको काणकोणची बस ओनरांक पडपाक शकता अशें तुमकां, कित्याक कंपॅरेटिवली हांगचे जे रूट आहा ते डिफरंट आहा. हय, 46 बसी चलताय काणकोण. आतां किती बसी आतां सर पळय, एक्चुली 48 बसी आसा आमच्यो. आतां 48 बसी आसा तेतूंतल्यो 1-2 बसी आमच्यो अजून चालू जावं ना, आमी घालूं ना. म्हळ्यार आतां घेतले तेन्ना आमी त्यो ऑपरेट करतले. सद्या 46 बसी चलता आनीक सावड्डेच्यो थोड्यो बसी चलता 13 कितल्यो, अशें टोटल धरून 57 बसीस, म्हळ्यार फोंड्याच्यो थोड्यो, सावड्डेच्यो थोड्यो आनी काणकोणच्यो फूल 46 बसी म्हणून 57 बसी आयज ह्या म्हाजी बसी अंडर कदंबाच्या अंडर चलता. 57 बस. तुवें आतां 20 म्हयने जाले म्हणलें तुवें, ह्या 20 म्हयन्यांक सरकारान जे तुमकां पयशे दिवपाचे हें केल्ले ते तुमचे हय, सरकाराचे पयशे आमकां वेवस्थीत येता, हितून कांय दुबाव ना. पण हितून भितर तुमी फायदेशीर आहा काय लॉस आसा? आमकां पळय ही स्कीम नो ना, कंपेर केला पयलीं तुमी चलयताले ते आनी आतां फायदे आहा. पयलीं कशें आहा, पयलीं आमी चलयताले आनी आमकां खूब स्ट्रगल करूंक पडटालें. जेन्ना एक कदंबा आयली रेसी मारप आनी पॅसेंजर सारके मेळप ना आमकां आनी आमकां ते खूब डिफिकल्टी जाता. आमकां गाडी चलोवपाची आमची परिस्थिती नासली त्या खातीर. पूण आयज जी स्कीम सरकारान आमकां 30 रुपीज केला आनी 34 रुपीज ती आमकां मान्य आसा. झगडी एक तर आमचे भितर झगडी सगळे बंद जाली, रस्त्यार रेसी मारप कमी जाल्यो, लोक टायमार पावपाक लागले आनी कंडक्टर तांकां बरे मेळ्ळे. एज्युकेटेड कंडक्टर जावं पास सिस्टम तेतून तांकां अवेलेबल जावं तिकीट तांकां मशिनाचेर मेळटा. दुसरें स्मार्ट कार्ड आतां सरकारान नवीन केला. डिसिप्लीन मेंटेन जाली म्हणटा तुमी. तेणी पयर आमकां आपण 3 रुपयाची सबसिडी सांगला, ती न्यू स्कीम करता म्हाजी बस स्कीम 2025. तेतून भितर 3 रुपये तो आमकां दिता. तेतून भितर आमी पास व्हरपाचे आनी स्मार्ट कार्ड केले तेमी तेय पयशे तो आमकां दिता म्हणटा. पूण हे 3 रुपयान जर चलयलें आमकां तें परवडना. तेन्ना 34-35 फ्यूल सबसिडी पळय 3 रुपये केल्ली, तेन्ना लिटर 50 रुपये डिझल आसली. हय, आतां तेमी ती फ्यूल सबसिडी म्हणना तो तिणी म्हाजी बस स्कीम 2025 म्हणून ते 3 रुपये केला. तेतून भितर आज डिझल 88 जालें. तें कांय आमकां परवडपाक शकना. आतां आमी सरकाराक सीएमाकूय आमी मेळ्ळा आनी ताकाय आमी सांगलें सर ही स्कीम जी आसा ती तूं अशीच कंटिन्यू दवर. तेणें म्हणल्यार आपूण तेजेर विचार करता आनी ते करता म्हणटा. गाडी आमच्यो पळय आहाय त्यो गांवांनी पावताय आनी गांवांत पावल्ल्या कारणान आमचे हँडिकॅप्ड भाव आसाय, तशें सिनियर सिटीजन आसा
फ्रिडम फायटर म्हणून आसा, स्टुडंट आसा, तांकां सकाळची बस कदंबा काय ती सगळे कडेन गांवांत पावना, पूण ही आमची बस म्हाजी बस जाल्ल्या कारणान ही सगळे कडेन पावता आणि तांकां तेंचे कडेन कार्ड आसता, हाफ टिकेटीचे आसता, ते आमी तांकां सगळ्यांक दिताले. आणि हे गव्हर्मेंटान आमकां त्या खातीर केल्ली की एक सुद्दां पॅसेंजर आसा जाल्यार तुमी घेवन येवचो. हें गव्हर्मेंटाचो हेतू आसलो की सगळ्यांक बरे भशेन सेवा मेळची म्हणून. पूण आज ही कोणी तरी आमचोच बस ऑपरेटर तांकां ही नाका म्हाजी स्कीम, कित्याक त्या ह्या स्किमी अंडर जॉईन जालें नाय. पूण गव्हर्मेंटान कितें केली, ही सगळ्याक गोंयची आख्खे पळय बस ओनर आसा ही तांकां सगळ्यांक ही स्कीम दिवपाक केल्ली. गेली कितलींशीं वर्सां आमी पळयतात की गोंयांत प्रायवेट बसी चलतात आनी प्रायवेट बसी चलतना त्यांची मदीं चडावड जाता, रेसी जाता, हितून भितर खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्ले आसात. तशेंच बसीवाल्यां भितर वादविवादूय जातात आनी कांय कंडक्टर आनी पॅसेंजरां भितरूय कांय वादविवाद जाता. पूण जेन्ना 17 ऑगस्ट 2023 ही म्हाजी बस जेन्ना स्कीम येयली तेन्ना काणकोण टू मडगांव ज्यो बसी आशिल्ल्यो हांचे भितर हे प्रॉब्लेम्स आयिल्ल्या खंय सेटल जाल्ले. एज्युकेटेड तांकां कंडक्टर्स मेळ्ळे आनी खंयचे रेसी जावपाक बंद जाल्ले. बसी गांवांत वचपाक सगळ्या लागलेल्यो. पॅसेंजरांकय सोयीस्कर जाल्लें आनी बसवाल्यांक जो पुरवण नाशिल्लो हो धंदो हो सोयीस्कर जाल्लो. पूण आतां खंय तरी तांकां एक नोटीस येयल्या आनी ही स्कीम बंद जाता म्हणून सांगल्या. ताका लागून काणकोणचे बसवाले चिंते पडल्या. तेंचें म्हणणें आसा की ही स्कीम जर तर बंद जाली जाल्यार काणकोण टू मडगांव तांकां बसी चलोवप बंद जातल्यो आनी तांकां हें पुरवडपा सारकें ना. RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.